मडगावच्या शॅडो काउन्सिलान मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंत हांच्या फुडारपणाखाला संसोड्या खातीरच्या उच्च अधिकारी समन्वय समिती बसकेच्या वैधतायेचेर प्रश्न उप्रास आयला। मडगाव हे एकूच काउन्सिल आशिल्ले जंय राज्यांतल्या सगळ्या उंचेल्या कार्यकर्त्यांच्या फुडारपणाखाला HPCC समिती आशिल्ली। मुखेलमंत्री येवन गेले, कितलेशेच निर्णय घेतले, मात संसोड्याच्या समस्येचेर अजून उपाय ना, अशें सावयू कुतिनो हांचें म्हणणें। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आमचे लोकल लीडर जे म्युनिसिपल काउन्सिल कंट्रोल करतात ते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी काढून हेचेर घालपाक सोदता, हाय पॉवर कमिटी आणि गव्हर्नमेंटाचेर। हे दोन्ही बाजू पळोवपाक पडटा। बट इफ एवरी चीफ मिनिस्टर इज volunteering to head this committee when it is invalid, it means that even somewhere the government is responsible. तुम्ही काही नोटीस काढना बाबा ही कमिटी या इनफॅक्ट आज अनेक RTI बी घातला आम्ही म्युनिसिपालिटीन. We have asked for the original notification of the committee and we have asked for all the minutes of whatever high power committee meetings have been held from 2010 till today, and we have asked even if there are any amendments to that notification. So हे कालच मीटिंग झाला. So आम्ही ऑफिशियली बरयले चीफ मिनिस्टराक whether he can head this committee or not. We'll ask him directly on the what basis he can head this committee or whether this committee exists in the first place. Why equals the answer to but high power committee for Sansaram. Yeah, for Sansaram to set up the plant. When you notice this is a notice which was issued. ही नोटीस इश्यू करून सगळ्या कमिटी मेंबर जे आसा इतले मेंबर आहात तांकां मिटींग आपयले ही नोटीस इश्यू करून. That plot. Yeah, the title for this notice. सेकंड ना आणि दुसरी सांगता आता ही कमिटीचे 2010 फॉर्म केल्ली आणि हाजो हेड चीफ मिनिस्टर. कितले जाण जावन 5 जाण जावन 6 जाण जावन हाजे उपरांत ही कमिटी फॉर्म केले उपरांत कितलेशेच काउन्सिलान आपले आपले सेटअप केले प्लांट्स आणि फंक्शनय जातात. सालिगांवचोय प्लांट फंक्शन जालो, कुडचोले काकोरे तोय प्लांट फंक्शन जालो, थंय गोंय चीफ मिनिस्टर आणि हाय पॉवर कमिटी ना. इन स्पायट ऑफ दॅट त्याच उपरांत ह्या कमिटी उपरांत प्लांट सेटअप जाले, फंक्शन जावपाक लागले जाल्यार मडगांव कित्याक जायना? इतली सामकी पावरफुल पावर पॅक कमिटी आसून तो तेच कमिटी अंडर फंक्शन जाता हे आमकां समजी काय मेळना. सेकंडली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ह्या कमिटीचो हेड जो आशिल्लो तो मडगांवचो आमदार. ताजे उपरांत मनोहर पर्रीकर जालो, ताजे उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर जालो, ताजे उपरांत परतून मनोहर पर्रीकर जालो, मागीर 2019 डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो आणि आता 2022 परतून डॉक्टर प्रमोद सावंत. आता 6 चीफ मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर इज द हायेस्ट फंक्शनरी ऑफ एनी स्टेट आणि इतले हायेस्ट फंक्शनरी स्टेटाचो ह्या कमिटी हेड केले उपरांत मिटींग केले उपरांत डिसिजन घेतले उपरांत संसद सॉल्व जायना. हेच मिनींग कितें उरलो? So is this committee trying to say that they are responsible for the failure of this any solution and sort of? आज वाटतं तो जाता ना जाल्यार सांगपा म्हळ्यार ही कमिटी हेड करपाक तांचो प्रश्नय येना कित्याक इट इज इनवॅलिड. आमच्या कोतान इट इज टेक्निकली एंड लिगली एक्सपायर्ड एंड इनवॅलिड दिस कमिटी. ते सांगतो का? सो ही कमिटी जी हें केल्या मिटींग करता तुमी इट इज इनवॅलिड. ह्या कमिटी अंडर तुमी कशें डिसिजन घेवपाक शकता? तुम जाय जाल्यार सेपरेट हे घेयात कमिटी नोटिफिकेशन आनी एमेंड करात आणि वर एक फ्रेश कमिटी हे करा अपॉइंट करा. तुम्ही वेल्यान प्रूव्ह करून दाखयता की चीफ मिनिस्टर हेड केले उपरांत 6 चीफ मिनिस्टर ते जाल्यार एक आनी 2 डिसिजनूय घेता, तुम्ही डिस्कशन करता, डिसिजनूय घेता, पण ताजेर कॉन्क्रीट सोल्युशन जायना सगळ्याक परव्यू. तो रेमेडिएशन करपाक आतां फाल्यां तुमी काडटले. आमी तुमकां प्रपोजल दिल्लो की सवाय भितर करया म्हणून विथ द म्युनिसिपालिटी. आमकां पयशे मागूंक ना तुमकां. बेअर मिनिमम जे हे आसा कितें म्हणटा मेशिनरी आसा ती घालून स्टार्ट करया म्हणटा आनी इतलें सुद्दां सांगिल्लें की स्टार्ट करया. सपोज आमचे जे सजेशन आहा तें चिपर पडटा आनी हें जाता सोल्युशन येता रेमेडिएशनाचें जाल्यार तें कंटिन्यू करया, नाजाल्यार तुमचें टेंडर करा म्हणून. आज सांगपा म्हळ्यार वरस जावन गेले ते एंटायर खाली जाता आशिल्लें स्टार्ट केल्लें जाल्यार, पूण तें एप्रुवेट जायत आसा.